राज्यात गणपती मूर्तिकार मूर्त्यो करपाक व्यस्त जाल्यात। पण चवथीच्या 4 महिन्या पयलीं आमदारांनी चिकणमाती मिश्रण मशीन फकत मांद्रे आणि पारसे गावात वाटली। काय पारंपरिक मूर्तिकारांक अजून मिशिनां मेळूंक नाशिल्ल्यान खंय तरी हाचेर राजकारण चल्ला असो दुबाव मूर्तिकारांनी उक्तायला। पळयात पुराय बातमी। प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो मूर्त्यो वापरी नाकात, चिकणमातीचो वापर करात अशें जायते फावट सांगला। सरकारान गणपती तयार करपा खातीर शाडू माती आनी अनुदान पद्दतीन चिकणमाती मिश्रण मशीन दिवचे अशी मागणी पारंपरिक मूर्तिकार करतात। पळयात विटू आर्ट्स मदला वाडा मोरजेच्या मूर्तिकारांच्यो कागाळी। माती मळपाक येता कित्याक तांकां ती माती मळपाक मशीन सुद्दां मेळोंक ना अजून। आता आम्ही पळयता की आमदार माजी आमदार जे मांद्रे मतदारसंघातले ते क्ले मशीन हे आमचे मळपाचे मशीन बी सगळ्यांक दितात न्हू, ते तुमकां पावोंक ना हांगा हे शाळेन? ना अजून हे शाळेत काय पावोंक ना, थोडे कडेन पावल्ले आहा ते आमी न्यूजार सुद्दां पळयल्ले आहा, पेपरार न्यूजार सगळे हे जाल्ले आहा। थोडे कडेन पावले, खंय पारशा पावले, आनी खंय पावले, पालयां पावले। अशें कितें दिसता तुका हे जे आसा ती पब्लिसिटी कार्यकर्त्यांक अशें कितें तरी दितात अशें दिसता? तशेंच जालें न्हू ते, आतां जो कोण आपलो कार्यकर्तो आहा तेकाच दिवप अशें जालें न्हू ते। आता मांद्रे एका गांवांत जर एकट्याक दिले जाल्यार ते म्हणटात मांद्रे मतदारसंघान अशें, म्हणजे सगळे जे पारंपरीक जे आसा तांकां सगळ्यांक दिवपाचें अशें दिसता तुका? अशें मशिनां दिवपाची कित्याक ना जाल्यार ती पांयान माती मळची पडटा न्हू। आतां आमी फाटल्या दिसांनी मदीं एक 2 दिसांक माती जाय ती परत येवन मळप, परत 4 दिसांक परत मना घालप, मळप, धाडवची पडटा न्हू ती माती। तुमच्या आता हे विटू शाळेन अजून तुमकां मळपाची मशीन गावंक ना? ना आमकां अजून मेळांक ना मशीन। जे आमदार बी कोण हांगा दिवंक ना कितें? ना आमकां अजून कांयच मेळांक ना। कोणी कितें कार्यकर्त्यान जावं कोणी आजी माजी आमदार कोणीच तुका कितें दिवंक ना? कोणीच ना अजून, कांयच ना, मशिनाची याद ना अजून आमकां। आनी आतां माती म्हटलें जाल्यार मनाय कोण मेळना न्हू। अशें तुका कितें कारण दिसता की तुका कितें दिवंक ना? ते आतां तेंचेर आहा न्हू कशें हे ते, फक्त दिल्यार तेंच्यानी चडशीं मशिनां मांद्र्यान आनी पारशान, मूळचे आमच्या काय कोणाक दिले अजून काय येना। तूं आता ती म्हणजे 4 पिढये जाले म्हणजे सबंद मोडचे सगळे तुका वळखतात? हय हय, सगळे कलाकार लांब लांबच्यान गणपती, तरी तुका पावोंक ना अजून आमकां मशीन मेळांक ना। खंय तरी राजकारण कशें जाता अशें दिसता तुका? तशें दिसना, कित्याक एक टायम जावंक शकता ना न्हू, आपले पयलीं दिवप आनी मागीर बाकीच्यांक ते आतां फुडले दिले जाले हेंच्यांनी। पयले कार्यकर्त्यांक अशें ते कार्यकर्त्यांची जबाबदारी आसता ना खंय तरी की तेंच्यांनी करूंक जाय न्हू ते, बाबा सगळ्यांकच मेळांक जाय, सगळ्यांची हे करूंक जाय म्हणून। अशें आयकना ते पीओपी जे गणपती आसा तेचे एक्शनय घेतले म्हणून अशें आमदारान सांगलेले ते पेडणेच्या आमदारान की फाल्यां पीओपीच्या गणपती आमी एक्शन घेतले, पण ते अजून काय ना तेंचे ते। तेन्ना आतां तेणी फुडें विचार करपाचो हेचेर, खरंच बाबा हे पीओपी गणपती बंद जावपाचे म्हण, कित्याक पावयलो जर गणपती जाल्यार तो वरसभर तसोच आसता तळयेन। आनी हिंदू धर्मातली आमची चवथ म्हणजे व्हडली आमची व्हडलो प्रोग्राम, तेव्हा ते गणपती इतली आमी मनोभावी त्याची पूजा करून 5 दीस ताका पावयता, श्रेष्ठ म्हणटा आमी गणपती। पण तो पळोवंक गेल्यार उकराडार बरे दिसना न्हू ते, खरेंच बाबा ते गणपती एक मातयेचो केलो काय तो पावयलो काय दुसरी तिसरी विरगाळटा, पण तो वरसभर तसोच रावता न्हू। खंय तरी पीओपी बंद जावपाचे सारखे कायद्यान, सारखे सरकारान तेचेर हें करपाचें, कायदो घेवपाचो की बाबा खरेंच बंद करूंक जाय। चवथ येयली काय ते बंद करतले हे इश्यू जायना न्हू। बरोबर, ते ऑलरेडी सगळे हाडटात, ट्रक भरून पयलींच ऑलरेडी पावल्ले असतात, कित्याक लोक बाजारात आता गणपती घेतात, ते समज जर दुसरे कडेन गणपती सांगलो आनी त्या टायमार बंद जाल्यार लोक कोणाच कलाकार करूंक शकना न्हू त्या टायमार। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी शिवानी सांगेलकार।